Munnyo, Chapter 36. आगुराच्यो मुण्यो. आगुर मासा गांवच्या जाकेच्या पुताच्यो मुण्यो ह्या मनशाचें बाकीत इथियेलाक, थियेलाक आनी उकालाक. हांव एक मनशा मदलो सामको मूर्ख. मनशाचें गिन्यान नासलोलो. हांव जाणवाय शिकूंक ना. भागिवंताची जाणवाय म्हाका ना. कोण सर्गार चडलो आनी कोण देंवलो? आपले मुठींत कोणें वाऱ्याक धरलें काय? आपल्या आंगोस्त्रांत कोणें उदकां सांतोयल्यांत? संवसाराचे कोणशे कोणें मजबूत केल्यात? संवसाराचे कोणशे कोणें मजबूत केल्यात? ताचें नांव कितें? ताच्या पुताचें नांव कितें? तुका खबर आसा? देवाचें दोरेक उतर निर्भेल. ताका शेरोना येतोल्यांत तो एक धाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताचे मुखार तूं फटकिरो जायना जावंक ताच्या उतरांक कांय चडोवं नाका. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मोच्चे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावं नाका. लुटीकपण आनी फोटी म्हजे थावन पयस कर. दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपट्टो घरास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसूं. हांव तुका नाकारूंक पावों आनी म्हणो सर्वेस्पोर? सर्वेस्पोर कोण? वो दुर्बल्याक सांपळोवन हांव चोरूंक पावोन आनी म्हज्या देवाचें नांव बोश्टायन. ताच्या दोनयाच्या फुड्यांत एका गुलामाच्या नांवार खोत घालिनाकाय. तो घडये तुजेर शिराप घालतलो आनी तुका तो शिराप भोगूंक पडत. आपल्या बापायक शिरापतात तसले मनीस आसात आनी ते आपले आवयक आशिर्वाद दिनात. एक मनशाची जात आसा ती आपूण श्रेश्ठ म्हणून समजता, पूण तांचो मेळ अजुनूय नितळ जावंक ना. थोडे आसात जे स्वताच्या दोळ्यांक मोठे दिसतात आनी तांच्या दोळ्यांची पाटी वयर आसता. थोडे आसतात जांचे दांत तोरवारी आनी तांच्यो दाडयो सुर्यो कश्यो. संवसारांतल्या चिड्डतल्यांक आनी मनशां मदल्या गरजेवंतांक गिळूंक. 7. आंकड्यांवरी मुण्यो. जोलयेक 2 धुवो आसतात. त्यो दी. जोलयेक 2 धुवो आसतात. त्यो दी म्हणून बोब मारतात. आशा बागोवना तसल्यो 3 वस्तू आसतात. खरेंच म्हणल्यार 4 वस्तू आसात. त्यो केन्नाच पुरो म्हणनात. वांचतो कुसवो पाताळ, उदक चिंवोन पुरो जायना तसली दोत्तोरी आनी केन्नाच पुरो म्हणना तो उजो. थोमणे मारीत बापायक पळयतात ते दोळे आनी जल्म दिलोले आवयक किकोंत कोत्तात. तांकां फांक्यांतले विंचतले आनी तांकां गीत गिरासतले. म्हजे समजणे भायल्यो 3 वस्तू आसात. खरेंच म्हणल्यार 4 वस्तू. हांव समजना त्यो. गोणीचो मोलबांतलो मार्ग, सरपा गेलो फातरावेलो रस्तो, व्हड्यांची समदिरा मदली वाट, एका दादल्याचे एके बायले सांगाताक लोगणाचे संबंद. एक पर्दुवारी अशी वागता. ती खाता उपरांत आपलें तोंड पुसता आनी म्हणटा, हांवें कांयच वायट करूंक ना. संवसार कडकडटा तसल्यो 3 वस्तू आसात. 4 खऱ्यानूच, ज्यो ताच्यान सोंसूंक जायनात. एक गुलाम राजा जावप, एका मुर्खाक भरपूर जेवण मेळप
एके दुस्वाशी ओस्तोरेन शेकी लग्न जावप, एके चाकोरणीन आपले घरकान्नीचो जागो मेळोवप. संवसारांत 4 संपुर्लीं जनवरां आसा, पूण तीं शाण्यांतलीं शाणीं. मुयो एक बोळ नासलोली जात तरी गिमान ती आपली जेवण सांबाळटा. गेरबोस जातीच्यो मातूय बोळ नासलेल्यो मनजाती तरी तीं खोडपाणी आपली घरां बांदून जियेतात. तोळ तांकां राजा नासता, तरी ते सगळे एकेच दिशेन चलतात. पाली तांकां तुज्यान आपल्या हातान धरूंक जाता, तरी त्यो राजाच्या महालांनी पावतात. दोबाज्यान चलपी 3 वस्तू आसतात, वो खऱ्यांनीच 4 वस्तू दोबाज्यान चलपी. शिव सगळ्या जनवरां मदलो पोदवेदार. वाटेर मेळटले कसलेय वस्तूक भिवन तो पळून वचना. एक हुशार कोंबो, एक बोकडो आनी कितेंच आडावंक शेकना तसलो एक राजा. तुमी गोरवान भरोन मुर्खपणान केल्यांत आसत वो वायट करपाचें येवजिलां आसत जाल्यार तुजें तोंड बंद कर. लोणी चालीत जाल्यार तूप जाता, नाक घांशीत जाल्यार रगत येता. जो कोण राग उचांबळायता तो झगडीं तयार कोत्ता. देवाचें उतर हें.